लेप्रेसी हॉस्पिटल जे लास्ट टाइम हांव असेंब्ली उलयल्लो की लेप्रेसी हॉस्पिटल ते लँड IRB पड दिला ते ओपोज करपाक. आतां आमी ऑलरेडी असेंब्ली उलय चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी म्हाका एश्युरन्स दिला की आपण इन्स्पेक्ट करता म्हणून. दॅट लँड वॉज डोनेटेड फॉर पर्टिक्युलर कॉज. लेप्रेसी म्हणलें एक दुयेंस आसलें. इट वॉज एन एपिडेमिक. इट वॉज डोनेटेड विथ गुड इंटेन्शन्स. फर्स्ट टू आयसोलेट पीपल, सेकंड टू ट्रीट देम. इतली वर्सां ते थिंग रावले आनी इतल्या वर्सां तेणी देखभाळ केलो ते हेजो भाटाचो जावं त्यो स्ट्रक्चराचो. सो इट्स सेड दॅट गव्हर्मेंट इज एनफोर्सिंग IRB ऑन अस. सो हांव उलयलां हे पाटी मिनिस्टराकय मागिला आनी हेकाय मागिला, मिनिस्टराकय मागिला आनी चीफ मिनिस्टराक मागिला की तुमी म्हाका थिंगा आनी कितें करुया. लेट अस कम टू टर्म्स विथ द पीपल, लिसन टू द पीपल एंड डू इट. आतां 108 म्हणटे आमी ऑलमोस्ट 1.5-2 म्हयने जाले आमी इनॉग्रेट केलेली. आतां EMRI एक प्रॉब्लेम आसले. EMRI हॅड लेबर प्रॉब्लेम्स आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर प्लेस नासली, अरेंजमेंट करपाक जाय आसलें स्टाफाक. आतां जाय जाणांन म्हणलें की तुवें कित्याक पयलीं इनॉग्रेट केलें काय म्हणून. आमगेले मातशे थोडे हाय तांकां मातशी इल्लेशी कास जाताय. सो तें कास जाताय तांकां मातशें तें गेले असो सुसेग दिवपाक आमी ती पयलीं इंट्रोड्यूस केलेली. बट मुगे काम आसलेलें मिनिस्टरा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन तें फॉलोअप करून घेवपाक. तें हांव काम करतालो. प्रायमरी हेल्थ सेंटर दोतराकूय डॉक्टर वल्लभ आय बीन फॉलोइंग अप विथ हिम. प्लस आय फॉर्म्ड अप विथ EMRI कोण स्टीवन म्हणून कोणा तेंगेलो ते कडेन प्लस विश्वजिता कडेन 2 मिटींग केली आमी विथ द डायरेक्टर विथ द स्टाफ ऑफ द हेल्थ GMC हेल्थ सर्विसेस टू सी दॅट दिस वर्क इज डन. प्रायमरी हेल्थ सेंटराचो प्रायमरी हेल्थ सेंटर इशू काल लास्ट वीक all these months we were following up and there were some repairs to be done. The repairs were done, but हुई तरी ते रिपेर मातशें आसलो आनी उदो येयलें भितर. उदो येयलें आनी आमी तें सारको करपाक प्रयत्न केलो. I called the PWD, I called the doctors and we put something temporary and we did it. But हुई तरी तें सारक जावना. 2 दीस पास चड पड काय ना उदो येयलें. आतां उदो बंद जालें. आतां हुई तरी इशू जालो म्हूण प्रेसान तो हांव चड करून हें घेता. बिकॉज I am a person, आमगे रिस्पॉन्सिबिलिटी केन्ना एब्जिकेट केन्ना तिंचें काम करपाक. इवन जावं हावजींग बोर्ड जावं कुर्तोरी जावं राशोल जावं राय जावं कामोली जावं मुगे काम हांव वच ना जाल्यार देखून मुगे पायपलायनी आसता. आतां हावजींग बोर्डान देखून मुगेले रोड्स पडविल्ले ते ऑलरेडी फायल हेज रीच द फायनान्स सेक्टर. आनी एक इशू मेन हांव म्हणटा तो आमगेलो LEDचो लायट थोड्यांनी पेटलाय. आतां कितें जालां मातशें पावस जाला. वी आर फॉलोइंग अप, वी आर डुईंग दॅट वर्क. आमी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलमोस्ट 9 ट्रान्सफॉर्मर्स ready waiting to be inaugurated. This was done this term only. At a month मडकेकर आसतना हांवें एप्रूवल गेल्लें. आतां कमराला कडेन सेकंड पार्ट गेल्या म्हणजे फायनान्शियल एप्रूवल गेला आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन बी एप्रूवल वचून घेतला. नाव वी आर गोइंग टू एनफोर्स दॅट. आतां वी हॅव गॉट अ पावर स्टेशन, सब स्टेशन इन राया. सब स्टेशनाक 2 ट्रान्सफॉर्मर आहेत. आमी एक ट्रान्सफॉर्मर काडून ते इन्क्रीज करपाक कॅपॅसिटी आनी एक टेंडर घेताय. बिकॉज वी रिक्वायर मिनिस्टरान उलयले तशें काल असेंब्लीन तो म्हणटा पावर येनासतना कितें दितलो. 2 इशू आहाय तितून. एक पावर येवपाचो आनी दुसरो लॉस इन ट्रान्समिशन ड्यू टू ओल्ड वायर्स. आतां ओल्ड वायर्साचें ट्रान्समिशन भितर जाता आमी न्यू वायरींग पासून करपाक केला. ऑल दीस वर्क्स आय बीन फॉलोइंग अप. इज लास्ट नॉट द लिस्ट इज द इशूज ऑफ देर आर खंय तरी हें जाता उल्लेख जाता की राया एंड राशोल, राया एंड मनोरा, sorry, Alle and Manora, part of Raya village, is going into municipality. Municipality करपाक कोण ट्राय करता म्हणून बेश्टेंच वारेस जाता. So I want to tell all the rumor mongers, जे कोण rumor pass करता तेंकां, I will be taking up the issue on municipality demands and there is no question of any part of ours going into municipality. आमी आमगे गांव राखून दवरला आहा. कुठले आमदार म्हाका लोकांक निवडून धाडला आहा. I made it clear हांव लोकांक विश्वासघात करपाक रेडी ना म्हणून. आनी खंयचे इशूआचेर खंयचे हेजेर कारस प्रॉब्लेम देखून कोता येता. बट इशूचे कॉम्प्रोमायज करपाक लोकांचे इंट्रस्ट कॉम्प्रोमायज करपाक हांव रेडी. जालें काय ना आनी एक मेजर इशू आहा म्हणटा तो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चडशे रोड बरे आहाय. I did works of almost about 18-20 crores last time. बट उरलो आहा तें आतां उरलां काम कित्याक दामोर इल्लो सोवणी हांव. प्रिवियस चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिलोलें की आमी 20 crores काम करतलें म्हणून. I got even little more work done. Not only 20, I have got more work done, which I already tendered. Work order is already given. But हुई तरी दामोर उणी जालो. आतां फॉर एक्झाम्पल मारगांव कुर्तोरी रोड तो रोड उरलो. कित्याक उरलो? बिकॉज दामोर शॉर्ट जालो.
नाजाल्यार तोय कंप्लीट जातालो, बऱ्यो लायन बंद जातालो, प्लस तेज थोडें ब्रॉडनिंग जातालें. द सेकंड पार्ट इज आतां आमगेले पॉटहोल्स थोडे उरले. ते पॉटहोल्स हांवें इन्शुरन्स घेयला, हांवें इन्शुरन्स घेयला फ्रॉम द PWD मिनिस्टर. गणेश चतुर्थी पयलें तो करता म्हणून. आतां इन्शुरन्स दिल्यार जायना, मुगे काम आसता रिप्लाय करपाक आनी हें करपाक. फॉर एग्जाम्पल यो मारगांव बोरी मारगांव राया तेंबी बोरी तिनी फेजी रोड आज सोय त्या रोडार. It is because of consistent work of mine. I have used the assembly, I have used my forum of writing, I have used everything, all whatever is available to me, avenues available to me as an MLA, I use केले. आता आज रोड सोयतो. तेन्ना दवलीकर मिनिस्टर बसून आसतना त्यांनी कुर्तोरी म्हणलें की रेजिनाल्डान सगळे मेथड यूज केले आपणाक काम करपाक. ते भशेन I will use all methods. As far as तुगेले potholes are concerned, I will write to the minister tomorrow itself. My letter will go to the department tomorrow itself. My primary health center, the new primary health center, आता construction already approved जाला. 12 crores आमकां section जाला under GSIDC. Last म्हणजे आता सोसायटीचे उलयता आसतना we were very clear. We have told the government that doing something out of that area म्हणजे आनी 33,000 कितें एक्वायर जालो आहा ते एरियान कितें करपाक तुमगे ऑब्जेक्शन आसतलें. Very clear I have told together Michael Lobo. You do whatever you want here, we will do. We will help you. We will even stand up to get it done. We will वास येयल्यापासून हांव उबो रावता आनी सुपरवायज करता. काम करून घेवपाक कित कोन्न नाय ते इवन सॉस्टेक डांपा तेच्या कुच्या मुखार इलिशीट प्लेस आहा प्रायवेट ते ओनराको मागोन थिंग शेड घालून काम करपाक आमगे काम आसतलें. So we have made it very clear.